लोकशाही रे बाबा लोकशाही तेव्हा लोकशाही जशी पेदरूल्या पाटात लागलेली गाय तेव्हा लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेदरूल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही अमृत्या वताक कितें करता गो ह्या दिसांनी लोकांक सनस्ट्रोक जाता माथ्याक चेपे बा घाल गो दोतोर तुम्ही तर सगळ्यांकूच अशें सांगूंक लागले जाल्यार कोणूच लोक दुयेंत पडचो ना मागीर तुमचें पोट कशें चलतलें तुका नाका जाल्लो हुस्को यो अशें सावळेक यो आं येता बरें जालें दोतोर तुमी आयले ते बस दत्तू आपाची तब्येत बरी आसा गो दोतू आप्पाची तब्येत बरी आसा दोतोर पूण हालींसराक मातशें जिवाक उबगल्ल्या सारकें कितें उलयता म्हाका खबर आसा गो दत्तू आप्पा आपल्या लायफा विशीं उदासीन ना तो मगो लोकांक सांगून सांगून विटला थकला ताका मगो विसाव जाय काय ते मगो ताका तेची ती योग साधना बा कितें आहा पळय तें करूं न्ही तूं बेश्टी चिंता करूं नाका दोतोर आनी एक गजाल विचारपाची आसली कळ्ळी ती म्हाका कितें विचारपाचें आहा तें दत्तू आपालो बड्डे मगो सेलेब्रेट करपाक आगो ती सगळी तयारी आमी केल्ली आसा तूं बेश्टी चिंता करूं नाका पळय पूण दोतोर दोतू आप्पा त्या सुवाळ्याक आनी भोवमानाक येतलो हें पळय दत्तू आपाक हांव सामको वळखता राजकारण्यांक पॉलिटिकलांक आपोवप ना हीच ताची अट आसतली हांवें आगोस्तिनाक हें सगळें सांगून दवरलां दोतोर आगोस्तीन मरे एक एकदां खुपूच करता मागीर मरे दोतू आप्पा तापता जाणा गो अमृत्या दत्तू आपालो बर्थडे सेलेब्रेट करपाची पयली हे आगोस्तिनानूच फुडें काडला आनी तूं म्हणटाय पळय अगो दत्तू आपा मगो सामको मगो पणसा भशेन भायल्यान पणसाक जशे कांटे तोपतात पूण भितरल्यान रसाळ गरे आसता पळय तसो दत्तू आपा आनी आगोस्तिनाचेरूय तो तितलोच मोग करता अगो सगळें जग सुदारचें अशेंच हुस्को दत्तू आपाक दोतोर दोतू आप्पाक सांगपाचें काम तुमचें इतलीच आमची इत्सा ती ल्हानशी गजाल ती हांव करतां तूं टेन्शन घेवं नाका गो अजिबात टेन्शन घेवं नाका तूं आगो टेन्शन जिवाक वायट कसले टेन्शन आनी कोणाक घेवं नाका म्हणटा दत्तू आप्पा अमृत्याबाक सांगतालो बेश्टे टेन्शन घेवं नाका आनी तकलेक ताप करून घेवं नाका म्हणून दोतोर सध्या परिस्थितीच अशी जाल्या की सगळ्याकूच टेन्शन येवपाचें जालां अरे दर्याकूच पेटला उजो मरे खंय कितें सारकें आसा म्हाका सांग पळया दोतोर म्हाका एक सांग काल बायलांचे बाळंतपण जावपाचो विभाग पळय आसा थंय मरे हॉस्पिटलांत पेटलो उजो आतां तूं म्हणटा टेन्शन घेवं नाका म्हाका एक सांग पळया जी बायलां थंय बाळंत जावपाक गेल्या तांकांय आमी सांगुया तुमी टेन्शन घेवं नाका म्हणून देवाची कृपा त्या 35 बायलांक रोकडीच दुसऱ्या वॉर्डान हालयली शी सायबा कितें रे हो परत 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 उजो पेट्टा दोतोर टेन्शन घेवं नाका हें सांगप तुमचें म्हाका बरें दिसलें कळ्ळें पूण तशें जावप शक्य आसा काय ना हाजेर विचार करचो पडटलो आतां म्हाका एक सांगा पळया तुमकां सस्पेंड बी जायत म्हणून टेन्शन ना मू दत्तू आप्पा ही तुमची कृपा तुमी जर म्हाका फाटल्या 4 वर्सां पयलीं जर सांगूंक नासलें प्रायवेट प्रॅक्टीस कर म्हणून जाल्यार हांवूय टेन्शनानूच येतलो आसलो हांवें प्रायमरी हेल्थ सेंटर सोडलें आनी आतां सामको खोशी आसा दोतोर तुवें दोतू आप्पाचें सांगणें आयकलें म्हाका खूब बरें दिसलें आजकाल कोण कोणाचें आयकता दोतोराचें बरें आसा गो सद्या आतां PWDचेर पळय काळ आयला कितलींशीं स्कॅमां भायर सरतात PWDचे इंजिनियर सारके कडकडल्यात एका काय दोगा खंय सस्पेंड केल्या सगळ्याचेरूच काळ आयला सापडटा तेचो गळो वयता अरे जो चोरता जो खून करता आनी तो लोकांनी जर पळयला जाल्यार तो खुनी आनी तो चोरूच मरे ताका आनी साल्वासांव कसलेंच ना आनी अशें कितें आसता की थोडे जाणांक मरे दिसता की आपल्याक खुनी धरलो आपल्याक चोर धरलो पूण आनी कोणें खून केला आनी कोणें चोरी केल्या ताका कित्याक धरिना हें म्हणपाक कोणाक रायट ना तूं सापडलो तो सापडलो कोण सापडूंक ना तो फुडें केन्ना तरी सापडटलो तूं म्हणटा पळय दत्तू आप्पा तें सामकें खरें आतां पाकिस्तानाकूच पळय कैदीनूच सरबत सिंगाक मारलो दर्याकूच उजो पेटला सामकें निर्गट्ट हा हे
वयल्यान ताची घरची थंय ताका मेळपाक गेली जाल्यार सामकें किकोत केलें. अरे त्या सरबजीत सिंगांक खंयच्या तरी दुसऱ्या देशान उपचारा खातीर व्हरया म्हणून कितले सांगले पाकिस्तानी लोकांक, कशें तांच्यांनी आयकलं ना. दोतोर म्हाका सांग, हेच तुमचे मेडिकल एथिक्स मरे? चिंतून चिंतून आनी सांगून सांगून म्हाका वीट आयलो. तुम्ही म्हणटात ते सारकें, दर्याकूच उजो पेटला. काणकोणा पळय दर्यांत ट्रॉलराक धपको मारून बोट पळून गेली खंय. शी शी शी, कितें चल्ला रे? कोस्ट गार्डाच्या बोटीनूच धपको दिलो आनी पळय. अरे कोस्ट गार्डाचे सेक्युरिटी म्हणटा आसता पळय, ते लोकांचें रक्षण करता, कोण बुडटा तांकां काडपाक आसता, आनी तुमी तांचेर धपको दिता आनी पप्पा करता रे. शे 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 शे, आयज खंय पावला संवसार रे. म्हणूनच हांव म्हणटा दर्याक पेटला उजो म्हणटकूच दर्याक पेटलेल्या उज्याचो उजो पालोवपाक उदक खंयचें हाडुया रे? वयूच शेत खाता अशें म्हणपाचो तो वेळ आयला मरे. वय म्हणटकूच बरी याद जाली आं दोत्तू आप्पा. कोमनी दादीचे खंय सगळे प्रॉब्लेम आतां सुटावे जातले अशें विधानसभेन सांगलां. आता खंय कोमनी जातीचो आयोग स्थापन करपाचें केलां. सगळे जाग्यार पडले म्हणटकूच जालें. दोतोर म्हाकाय मरे सगळें बरें जावचें अशेंच दिसता, कळ्ळें तुका? पण हांव कितें सांगता तें आयक. म्हापश्या कोमनी जातीची पळय पयली लोकडी आसा ती, आनी मागीर उपरांत मरे फोंड्या कोमनी जातीची, ही मरे क्रॉनीक दुयेंसां ही पयली जाग्यार उडयात. ती जर क्रॉनीक दुयेंसां जाग्यार पडत न्हू सगळें सारकें जातलें. दोतोर वरां कितली जाली? 11:30 जाली. तुका ताकतीक कितें कसली गो? हांव सांगता कितें आसा मरे, ताजी ती एक मैत्रीण आसा फोंडेची, ती मरे म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक उबी रावल्या. पूण हे थंय आतां प्रचाराक वतले, कळ्ळें तुका? म्हणून ताका ताकती. ती बरी मनीस म्हणून हांव वतां. म्हाका कितें फायदो आसा? गोंयचें बरें जावचें इतलेंच म्हाका दिसता. अरे फोंडेचेंय बरें जावं आनी 12 मेक मरे त्या सांखळेच्या नगरपालिकेचेंय बरें जावं. पूण हांव कितें म्हणटा, निवडून येतकूच मागीर पावसा पयलीं ती गटारां बिटारां कितें आसा पळय ती कोंबून उरलेली चोंदून उरलेली ती साफ करा. सगळे वचत थंय उदक साचप. मागीर ती जळारां आनी ते रोग. दत्तू आप्पा, विधानसभेचे सत्र कशें जालें सांगशीत? दोतोर तूं मरे टीव्हीर पळयला, बातम्यो पेपरार वाचता, तरी आसतना तूं म्हाका विचारता हांव कोण संपादक रे पेपराचो. पूण तरी आसतना हांव तुका एक गजाल सांगता ती आयकून घे. तुमी पळय नाटकां करतात रे देवळान, तेन्ना मरे चडशे तुमी एकट्याकूच तो शिवाजीचो पार्ट दितात वर्साच्या वर्सा. आनी एका वर्सा ताणें पटी कमी दिली म्हणून मरे शिवाजीचो पार्ट ताचो काडून घेतात मरे, आनी तुमी औरंगजेबाचो नाल्यार अफजल खानाचो पार्ट ताका दितात. कळ्ळें कितें म्हणटा तें? म्हाका कांयच कळूंक ना. म्हाका कळ्ळें. कळ्ळें मरे, सांग अमृत्या. दत्तू आप्पा सांगूंक सोदता, सदांच सत्तेर बसपाची संवय जाली म्हणटकच विरोधकाचो पार्ट कसो करप हेची प्रॅक्टीस उरना. आत्तां कळ्ळें. ते कितें जाता मुगो, केन्ना केन्ना मुगो ट्यूबलायटीचो चोक आसता पळय तो बेगीन मुगो चलना आनी मागीर त्या खातीर लायट उसरां पेट्टा. तशें तुजें जालां. पूण एकूच दोतोर आयकून घे, हे फावट मरे एसेंब्लीन दिसून आयलें एकदांच की खंय तरी विरोधक आसा म्हणून. ओन्ली वन्स, वन टायम. केन्ना? जेन्ना पळय सगळे विरोधक एकठांय जावन पळय वॉकआउट केलो एसेंब्लींतलो, तो एकूच क्षण म्हाका दिसलो की खंय तरी विरोधी पक्ष आसा म्हणून, नाजाल्यार कांय ना. हरशीं जे प्रश्न विरोधकांनी विचारले पळय तांच्या विशीं दोत्तू आप्पा तुमकां कितें दिसता? तुका मुगो अमृत्या खंयच्या तरी त्या प्रुडंटाच्या चॅनलाचेर बी मुगो रिपोर्टर करूंक जाय. मागीर यो दोत्तू आप्पाची बायट घेवपाक. कितें आसा, विधानसभेन उबे रावतात, हाजी पाड पडल्या ताजी पाड पडल्या, हांगा स्पीड ब्रेकर सारको नाशिल्लो, थंय कोणे तरी पयशे खाल्या, ह्यो सगळ्यो बोबो चालू आसात. हांव म्हणटा मारा. तुमी बाकीच्यांनी कोणें कितें केल्लें तें सांगा. अरे पूण फुडल्या 5 वर्सांक आपूण आतां निवडून आयला तेन्ना आपल्या मतदारसंघान आपूण कितें विकास करूंक सोदता, आपलो कितें प्लॅन आसा हे कोणाचो अभ्यासूच ना मरे. म्हणटकूच फुडल्या फावट जेन्ना पळय हे सोंपतले आनी नवे येतले तेन्ना हेच पूण चक्र चालूच उरतलें. कसलें चक्र? हे सत्तेंतले पडले ते सत्तेर येतले, पडते तेच उलयतले. ते कोण येतले? आगो जे कोण येतले पळय ते. मागीर उपरांत कितें म्हणटाले, आमी म्हणटाले तेन्ना आमी सांगलेले त्या लोकांनी कांय काम करूंक ना. म्हणून फाटल्या 5 वर्सांची काडप उश्णी दुश्णी आनी फुडल्या 5 वर्सांक कांय करप ना, ह्यो गजाली मरे चालूच उरल्या. म्हाका सांग दोतोर, हीच आमची लोकशाय? आसूं तें दत्तू आप्पा, म्हाका तुमच्या कडेन मातशें कितें उलोवंक जाय आशिल्लें. तूं कितें उलोवंक सोदता पळय ती मातशी आयडिया म्हाका आसा. तुजे भशेन मरे दोतोर आप्पाचे केस गेल्या. तूं जाशीत रे दोतोर म्हळ्यार हांव न्हय फातोर. कळ्ळें तुका? तूं म्हाका विचारूंक सोदता की दोतोर आप्पा आमी तुजो बड्डे करुया काय ना? दोत्तू आप्पा तुमकां कशें कळ्ळें? आगो आगोस्तिनान फेसबुकार मारून गांवार घाले मुगो दोतोर आप्पाचो बड्डे करता.
हो आगोस्तीन मुखार मुखार करून आपूण आयोजक म्हणून हिरो जावंक सोदता दिसता. हा जाले आता सुरवातेकूच तुमच्या आयोजन समितीचो वाद सुरू. कित्याक हे बोगासताळे जाय तुमकां रे? म्हजो वाडदिवस करून तुमकां कितें मेळटलें? दत्तू आपा समाजाक एक बरो मेसेज दिवप, नाका जाल्ल्या लोकांचो भोवमान करतात. अरे जे कोण करतात पळय ते पळोवन मरे वायट दिसता. आमची विनंती तुम्ही मान्य करून घेवची म्हणून दत्तू आपा. मान्य केली. देव बरें करूं. देव बरें करूं दत्तू आप्पा. दत्तू आपा आम्ही सादो सुवाळो करतले. हा मंत्री बी कोण आसचो ना दत्तू आप्पा. आगो तो आगोस्तीन आनी गोयना हे मंत्र्याचे बापूय मगो. मंत्री आनी कित्याक जाय तर थंय. एक सांगता तुमकां, तुमी म्हाजो सारको मरे सिक्रेट कसो दवरलेलो हो बड्डे करपाचो, पूण मरे आगोस्तिनान मरे फेसबुकाचेर मारून मरे गांवभर सगळ्याक लीक केलो. खंय उरला तुमचो सरप्रायज? पूण आतां मरे हांव तुमकां सरप्रायज दिवपाचो आहा. कसलो सरप्रायज? हें आनी कितें? हांवूय तेच म्हणटालो. अरे थंय ते ऑफिसरांक सस्पेंड करतात. आतां हांव तुमकां सस्पेन्स दिता. मातशे रावात. जस्ट वेट एंड सी. लोकशाय शी गरमेन हें नाका जाता सामकें. पाड पडिल्ले खातात ते खाता. इतले म्हूण खावप? 32,000 कोटी पाड पड व्हरून मरे. अरे खातल्याक 32,000 झिरो कितले शुन्या कितली ती सुद्दां खबर आसची ना. खावप खावप लुचप लुचप लुटप लुटप. हा न्हू बघ. दत्तू आप्पा कितें खालें? कोणें खालें? आगो हें पळय, बंगालांत ही शारदा फायनान्स कंपनी ताच्या मुखेल्याक काश्मीराक धरलो खंय. आगो कितें गो इतले 1000 कोटी म्हूण खावप? पयलीं गोंयांतूय असल्यो कंपनी आयल्यो आनी कितल्याशाच गोंयकारांक फटयल्या. पूण दत्तू आप्पा तुमी म्हणटाले न्ही की बंगालचे लोक खूब हुशार म्हणून, मागीर ते ह्या अशा कंपनींनी आपले पयशे घालपाक कशे फटवले तर? तुमी मुगो म्हाकाच हे प्रश्न विचारतात. कितें जालां मुगो, लोक सगळे पयलीं स्वताक समजतात शाणे आनी मागीर फटवतात. तें आसूं. म्हाका एक सांग पळया, तूं हें मुगो कितें इस्पिकाचें कशें कार्डां धाडिल्लें कितें करतालें मुगो? दत्तू आप्पा मे म्हयनो सुरू जालो न्ही, हय. हो लग्नाचो सीजन. हे पळया तुमकां कितल्यो पत्रिका आयल्या त्यो. खूब पयस पयस वचूंक जाय लग्नाक. दवर दवर. कितें आसा मुगो, लोक लग्न उमेदीन जाता म्हणटकूच लोकांक दिसता दत्तू आप्पाक प्रेमान आपोवचें, ते आपयतात. म्हणटकूच आमी वचपाचें. लोकांक आशिर्वाद दिवया, लोकांच्या तकलेर अक्षता घालुया, तांकां करूनी आपलो बरो संवसार. लोकांचो संवसार बरो जालो आमी तितलेच खोशी जावया. आतां एक बरें आसता, लोकांक आयेर म्हणटा तो नाका, नो केळवण. पूण दत्तू आप्पा काल तूं कितें तरी म्हणटालो न्ही विधानसभेन कोणें तरी आयर दिलो म्हणून. आगो ते कितें जाणा तूं, भाजपाचे थोडे आमदार आसा पळय, सत्ताधारी पक्ष भाजप, ताजेच आमदार मुगो आपल्याच मंत्र्यांक आनी मुख्यमंत्र्यांक प्रश्न विचारतना वेगवेगळ्या खात्यांचेर मुगो टिका करताले. गोरवां सांबाळ खातें, पर्यटन खातें आनी शिक्षण खातें, हाजेर वेगवेगळे प्रश्न विचारून मुगो नाका केला. म्हणून हांवें म्हणलें हो घरचोच आयर मेळटा दिसता म्हणून. मागीर तांकां विरोधी वांगड्यांक आयर दिवपाक कळना तर? तुमी मुगो म्हाकाच प्रश्न विचारात. हांव कितें पॉलिटिकल एनालिस्ट? मागीर तांकां सगळें कळटा.